मोरये मायेक आमी तेरसा वेळार लदीन म्हणटा आसतना नितीचो आरसो म्हणलें नांव दिल्लें वाचून आमी जाणव. देव नितीवंत जावन आसा हें पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. उपरांत नव्या सल्ल्यांत जुजे एक नितीवंत मनीस म्हणलें उतार मातेवाच्या वांजेलांत उल्लेख केल्लें आमी जाणव. जुजे नितीवंत मनीस कित्याक ताचें काम सुताऱ्याचें नितीवंतपणान तें करतालो. ताच्या वावरांत जावं ताच्या उतरांनी जावं ताच्या वहिवाटांत जावं तो नितीवंत जावन आसलो. मात्र न्हय ताच्या संबंदांत जावं तें मोरयेंतय जावं तें बाळका जेजूतय जावं तें देवातय ताचो संबंद बरो आसलो देखून ताका नितीवंत म्हणून उल्लेख केला. तर मोरी नितीचो आरसो म्हणल्यार ह्या उतरांचो अर्थ आज आमी समजून घेवंक इल्ले प्रयत्न करया. नीत म्हळ्यार कितें? जें कितें म्हाका फावो तें म्हाका मेळटना हेरांक फावो तें हांवें दिवचें हाका आमी नीत म्हणटा. म्हाका म्हजींच म्हणलीं हक्कां आसात. कोणी तीं हक्कां म्हाका मेळोवंक आडखळ करता जाल्यार ह्या हेरांक तांचे हक्कां मेळोवंक हांव आडखळ करतां तर थंयसर अनीत जाता. दृश्टांताक सांगचें जाल्यार म्हाका जियेवचें हक्क आसा. हांवें संतोशान बरेपणान जियोंक जाय हें म्हजें हक्क. पूण कोणी असल्या म्हज्या हक्काक आडखळ हाडटा जाल्यार म्हाका संतोशान बरेपणान जियोंक सोडिना जाल्यार त्या वेळार अनीत जाता, अशांती जाता, झगडें जाता आनी नीत नापयस जाता. मोरी नितीचो आरसो. आरसो म्हळ्यार कितें? ताचो विवर हांवें दिवची गरज ना. आरसो सदांच आमी वापरता. तातूंत आमचें मुखामळ आमी पळयता आनी ह्या मुखांतर आमकांच आमी पळोवंक शकता. मोरयेक नितीचो आरसो म्हणून उलो करतना मिरर ऑफ जस्टीस म्हणून इंग्लिशान आमी सांगचें तर नीत तिचे थंय दर म्हणून दिसून येता म्हूण जालें. मनशाकुळाच्या सरुणे खातीर जेजूची आवय तुवें जायजय म्हणटना कश्टांचें तें जिवीत तरी पेल्याक हांव उपकार करतां, पेल्याच्या सरुणेक म्हजे जिणे उपकारता म्हणलें तें आठोवन मोरी जाप दिवंक फाटीं सरना. आपले सुमयेची चरणदासी तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजे थंय जावं म्हणटा ती. काना शहराच्या लग्नाक ती हजर जाल्ली आनी थंयसर वायन उणो पडोवन त्या कुटुंबाची मर्यादवती आसली. आनी तसल्या एका संदर्भार तांची गरज समजल्ली मोरी जेजू लागीं विनंती करता आनी तांकां अवमर्यादेंतलें राखता. जेजूक विरोधपण मेळटना ताणें कुरीस वोवयतना कुर्सार उमकळटना कुर्सार आपलो प्राण सोडटना ती कोणाकच खंडन करिना, कोणाकच दुरसाना, आवाज उठयना, मौन ती आसा. कित्याक जावंक पुरो? ती जाणा आसली जेजूच्या ह्या कश्टा कुर्सा मारिफात सगळ्या संवसाराक नीत मेळटा, सगळ्या संवसाराक सोडवण मेळटा, सक्टांकी बचावी लागता, अशें संवसार बरेपण जोडूंक शकता हें ती समजोवंक शकली. देखून ती आवाज उठयना. देव नितीवंत सर्वांचें बरेपण तो आशेता.
जेजू देवाचो पोतू तो नित्यवंत देखून सर्व लोकांच्या बरेपणा खातीर आपणाचोच जीव दिवंकी फाटीं सरना. आज मोरी नितीचो आरसो म्हणून आमी नियाळटा आसतना नित्यवंतपण तिच्या जिवितांत परजळटा. सांत पावलो ह्या उतरांनी म्हणटा रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत, नियमशास्त्र न्हय बगार भवार्थ आमकां सर्वांक नित्यवंतपण जोडून दिता म्हणून. म्हळ्यार आमी सर्वांनी उपादेश पाळल्यार पावना, नियमशास्त्र आमी पाळल्यार पावना. सांगताच जेजू क्रिस्ता थंय आमचो भवार्थ गूण आसूंक जाय, त्या मारिफात आमी नित्यवंतपण जोडूंक शकता. आज देखून मोरी नितीचो आरसो म्हणून आमी म्हणटा आसतना तिचे लागीं आमी मागया. तिचे बरी आमच्याय जिवितांत आमी नित्यवंत मनशां जावच्याक आमकां जें कितें फावो आसा तें आमी जोडटना, पेल्याक तसल्या संगतींतलें आमी पयस दवरिनासतना तांकांय फावो जाल्लें मेळशें करूंक आनी ह्या परबीं नित्यवंतपणान जियोंक आमकां फावो कर म्हणून आमी समजून घेवया आनी मागया. तर मोरये लागीं आमी मागया. भाग्यवंती मोरये, देवाच्या माये आमा पासत विनंती कर. तुका वर्णिता, तुका हसिता.